आपल्या मोगान आमकां एकठांयला. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. मुख्य भाव भयणीनो, देवा घरगां दिव्या देवाचो उपकार बावड्या प्रत्येक तरान क्रिस्त येण्याच्या काळाच्या चवथ्या आयतारा आमी आसा. देवान केलें सर बरेंपण आमी वाखाणटा आसतना देवाच्या कुशेक घाल जावन विधेयपणान जियोंक कृपा मागया. पवित्र रचनावे मिसेचें बलिदान माय मगान एकठम जावन आतां आमी संभ्रमया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तादय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची देवस्तुती आमकां आपयता देवाची खुशी करूंक आनी ताणें दिलें योजन बऱ्या तरां मुखार सून व्हरूंक. आनी ह्या योजनांत मुखार सून वेता आसतना हांव न्हय जियेता, जेजू म्हजे थंय जियेता. त्या देखून विधेयपणाचे जीवन स्विकार करूंक जेजू क्रिस्ताक आमी व्हरतो स्वागत मागच्याक. ताचे जनानाची परब लागींच पावली आसता. सोम्या सांगात एक सव्या ताच्या मोगान आमी बरया. चड आनी चड मापान आमची काळजां मनां नितळ करूंक ताचे लागीं मागया. हांव पातकी सर पदता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत दुसरून वायटा धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. अपचोन बगेन सदांच ओंकार बरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थ मागता. सर पदता देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. Somia kaklutko, somia kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, somia kaklutko. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या मंगळा बापां, तुजी कुशी जारी जावच्या आम्हा सर्वांक तुवें आपयलां. खरें विधेयपण आनी कलतेपण आमचें जिवन मुखार सून व्हरता आसतना तुजें जनान आमच्या काळजान आमच्या मन आमच्या जिवनांत जावं दी. खरेपणाचें जिवन जियो आमकां तूं शिकय. आमी मागता आमच्या सुम्यांत पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. अबले एक आंकवार चली गर्भेस जातली. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 7 वळी 10-14. सर्वेस्परान आहाजा कडेन उलोवन म्हळें, तुज्या सर्वेस्परा लागीं एक खुणा माग. ती पाताळांतल्या गुंडायेंतली वा उंच सर्गा वयली जावं. पूण आहाजान जाप दिली, हांव मागचो ना, हांव सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इजायान म्हळें, दाविदाच्या घराण्याच्यानो चीत दिवन आयका. तुमी मनशांक सतायली तें तुमकां पावलें ना म्हूण आतां म्हज्या देवाकी सतावंक सोदतात. देखून सर्वेस्परच तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा. ती एका पुताक जल्म दितेली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण नांव दवरतली. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार. सता सर्वेस्पो
राजा ते महिमे सो बितच ता सर्वेस पो राजा ते महिमे सो सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितुमानी तांतली सगळी ग्रेस काय संसारानी तांतले निवासी सगळे ताचेच ताणेन प्रितूम दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदकाच्या राशीचेर तिका तिरकोन दवरल्या बितच ता सर्वेस्पो राजा ते महिमे सो सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळा ताच्या पवित्र ताळार पाय दवरूंक कोण तो योग्य जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो खंयच्याय बोंब्यांक आपले काळीस उबारिना तसल्याक पावो बितच ता सर्वेस्पो राजा ते महिमे सो बितच ता सर्वेस्पो राजा ते महिमे सो दुसरें वाचप बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप भावां भयणीनो हांव पावलू जेजू क्रिस्ताचो सेवक देवान धर्मदूत जावंक आपयलोलो आनी आपलें शुभ वर्तमान परगोटचे चाकरेक कुशीन काडलोलो रोमाक आसलोल्या तुमा सोमेस्तांक हें पत्र बरयता तुमी देवाच्या मोगाची आनी ताची पवित्र पोरजां जावंक आपयलोली तर देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची दयालाय आनी शांती तुमकां फावो जावं हांव परगट्टां तें शुभ वर्तमान आपल्या प्रभा देवदेशी पवित्र पुस्तकांनी देवान आदी फुडें बासायल्लें तें ताच्या पुता संबंदी म्हणजे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता संबंदी मनशा सोयंबान तो दाविदाचे कुलयेंतलो पूण पवित्र करता त्या आत्म्याचे पदवेन ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत करून देवान ताका आपलो बोलवंत पूत म्हूण स्थापून परगट केलो जेजूच्या नांवांक मान जोडून घेवंक सगळीं विदेशी राष्ट्रां भावार्थान देवाक कालती जावचे खातीर ताचे वरवीं फावो जालें आमकां हें वर्तें देणें म्हणजे धर्मदुताचें मुनियारपण ह्या विदेशां मदें तुमी आसात जेजू क्रिस्ताची जावंक देवान तुमकांय आपयल्यात देवाचें उतर हें देवाचो उडुपकार उद्गार हालेलुया गावया सोम्याक होसिया ताच्या पवित्र नांवाक घोगडीक उसारया हालेलुया गावया सोम्याक होसिया ताच्या पवित्र नांवाक घोगडीक उसारया आपले कांकवार चली गर्भे जातोली आनी एका पुताक प्रस्तुत जातेली आनी ताका इमानुएल म्हूण आपयतेले तशें म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हूण अर्थ हालेलुया गावया सोम्याक होसिया ताच्या पवित्र नांवाक घोगडीक उसारया
हालेलुया गावया सोम्या खचिया ताच्या पवित्र नावात होबळी उसारिया सर्विस पर तुमचे सोबे असो तुमचे सोवे असू माता परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या क्रिस्ताचे जनन ह्या परी जाले ताच्या माते मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्ले पूण तांच्या लग्ना पयल्यान ती पवित्र आत्म्याने गर्भेत जाली तिचो पती जुजे नितीवन मनीस तरी मोरयेक आपाकीर ताडूंक ताका कुशीनातली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें पूण ताची अशी आलोचना केली तितलीच ताका सपनान सरस्पर्स एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो जुजे दाविदाच्या पुता मोरयेक तुजी पतीण म्हण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका कित्याक तिच्या थंय गप समाव पवित्र आत्म्यारी जाला ती एक पुता प्रसव जाताली तुवें ताका जेजू म्हण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतल्यान सडयतलो हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्या प्रवाद्या मारिपास सरस्वरा म्हणलें तें एक आंवका जाली गर्भेत जातली आनी एक पुताक प्रसव जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हण आपयतले इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमच्या सांगता म्हण अर्थ जुजे निधनलो उठताच सरस्वतीच्या दुतान फरमायले प्रमाणे केलें मरयेक आपली पतीण म्हण ताणें आपल्या घरा हाडली पूण ती आपल्या पुता प्रसव जायसर ताणें तिच्या लागीं सांबो केलो ना आनी बाळकाक ताणें जेजू म्हण नांव दिलें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकाणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो क्रिस्ताच्या काळाचो अग्रेसो आयतार आनी ह्या आयतारा आमकां अपुरबायतरान लितूची कितें सांगता खलतेपणाची जिणी जियोवच्याक प्रेरीत करता आनी अशें आसता सान फ्रांसीस आसिसीक एक पटी एकल्यान विचारलें गे तुवें इतलें व्हडलें साधन करूंक कशें साध्य जालें आनी त्या वेळार फ्रांसीस आसीस खलतो बळो दुबळो ताणें दिलें जावाब अशें आसा देवाक धीर कनिश्ट जावचो जाल्लो एक मनीस जाय पडलो त्या देखून ताणें संवसारार सदना करून सुरू केली आनी त्या वेळा ताका मेळिल्लो मजत आसलो कनिश्ट सकत आसलो आनी ताणें म्हाका विंचलो आनी त्या देखून ताच्या वर्तपणांत ताच्या योजनान म्हाका ताणें भोव आपुरबायतरान सांबाळलें आनी म्हज्या फ्रांसिसा थंय ताणें कितेंय बरें करूंक चिंतून तें बरें केल्लें आसा जाल्यार हर एका मनशा थंय ताणें बरें करी येते ताचो अर्थ इतलोच हांव फ्रांसीस इतलो कालतो इतलो बळो आनी खंयच्याय व्हरत्या कामाक पावनातलो म्हाका ताणें उंचल्या पावंडाक हाडलां तरी कोणाकी तो सण सडचो ना आनी ह्या देखून देवान एका फ्रांसीस आसिसीक ताचे वर्ती इगज मतां दुरस्ती करूंक विंचल्लें दुरस्ती करता आसतना ताका पयल्यान पयलें हें दुरस्ती करचें कितें म्हण ताका कळीत जावना त्या देखून तो गेलो दामियानो इगज ताणें दुरस्ती केली मेरी ऑफ एंजल्स पर्सिंगलाची इगज ताणें दुरस्ती केली आसिसीची इगज ताणें दुरस्ती केली अशें दुरस्ती करना आसतना ताका कळीत जालें देवान ताका आपयलें दुरस्ती करूंक ह्या मातयेची इगज न्ही पवित्र सभा त्या देखून दुबळिकायची वर्ती एक आंगण तो घेता आनी त्या आंगणे मारिपात तो म्हणटा दुबळिकाय आमी जिवंक जाय दुबळिकाय आमचें जिवन जावंक जाय आनी त्या देखून आमी ताका म्हणटा तो एका स्त्रिये लागीं काजर जालो आनी ती स्त्री जावन आसा कोणच न्ही ती स्त्री जावन आसा लेडी पावठी आनी तस जाल्यार स्त्रिये कडेन तो काजर जातना ताका बाब साहेबान विचारलें आसा इतले दुबळिकायचे जिवन तुमकां जिवंक जाता की तुमकां भावांक आनी फ्रांसीस आसिसी म्हणलें उतरां आमी दुबळिकायची जिवन जियेना तरी आमी जेजूची वर्ते करे सीस जावचें ना ताचे पाटलाव जर जावंक आमच्या जावचें ना आनी आमी फ्रांसिस्कान भाव आमची दुबळी जिणी जियेतले उंचे आनी त्या प्रमाणे तो जियेलो मात्र न्ही अखेर पर्यंत दुबलो आनी खालतो जावन देवा मुखार श्रेश्ठ जालो त्या देखून मगचे पावन आनी बेणीनो
आज आमी पळयता त्याच प्रमाणे आनी एका मनशाक देवान विंचले आसा तो जावन आसा जेजूचो पस्को बापूय जुजे. आनी जुजेक देवान निसतना ताचे थंय बोवा प्रभूचे थोडे शेगूण ताणें घाल्ले. ते शेगूण घेवचे म्हणून मोठव्यान आमी पळयव्या. पयल्यान पयलें जुजे जावन आसलो आप्रबाय तरान देवाच्या उतराक कान दिवन सो आनी ताच्या उतराक विधेय जावन चलचो. तसो ताळो आयकलोस बडव्या मारिपाक ताका दिल्लो संदेश ताणें संपूर्ण तरान जारी केलो आनी त्याच्या पुता जेजूक ताचे लागीं आपलो पूत जावन घेतलें. दुसरें जावन आसा तो मोरयेक आनी जेजूक दिल्लो तो मोग आमी एकामेकाक कुटुंबान दिवच्या खातीर आमकां तो प्रेरण जावन आसा. तिसरें आमी पळयलें जाल्यार वर्तें खालतेपण ताचें जावन आसलें. तसलो एक सेगुणो दाळ मायपासी मोवाळ आनी खालतो जुजे जावन आसलो. आनी हो जुजे कितें करता खालतो देवाच्या उतराक तो खाल जाता. त्या प्रमाणे तो चलता. त्या प्रमाणे आपलें कुटुंब तो सांबाळून हाडटा. आनी चवथें ताचें शेगूण आमी पळयलें जाल्यार कांयच आवाज करिनासतना माऊनपणे आपलें काम तो करता. आनी कसलें देवाच्या साल्वासाचें काम इतल्या पुरबाय तरान ताणें मांडून हाडलें. आपल्या देवाच्या पुताकच ताणें आपलो करून घेवन पस्को बापूय जाल्यार ताका बऱ्या तरान ताणें सांबाळून देवाच्या साल्वासाचें वर्ते योजन संपूर्ण ताणें केलें. पंचवे ताचे शेगूण आमी पळयले जाल्यार निश्काळपणाचो एक आदर्श व्यक्ती तो जावन आसा. मोरयेक कांय त्रास ताणें दिवनात. ताचे बदलाक तिका घेतलें आपल्या घरा हाडलें आनी बोवा पुरबाय तरान देवाचें योजन संपूर्ण करच्याक तिका सांबाळलें. कितेंय जावं दी कितल्या कश्टान तरी तो आपल्या पत्नीक सडनासतना निश्काळपणी आपलें एक जिवन ताणें सांबाळलें जावन आसा. तशेंच जुजे जावन आसा आमकां पोरण्या टेस्टामेंटांत मेळिल्ल्या जुजेचो एक प्रतिरूप. थंय त्या जुजेन पोरण्या टेस्टामेंटा जुजेन थंय आशिल्ले ते गोवांचे उंडे लोकां खातीर अमानत करून दवरले आनी तांचे वर्त्या बुकेक ते तांकां पावीत केले. आनी हांगा हो आमच्या नव्या टेस्टामेंटाचो जुजे जेजूचो बापूय त्याच उंड्या मारिपात आसच्या जेजूकच तो वर्त्या तरान सांबाळटा आनी तो उंडो आमकां तो दिता. त्याच प्रमाणे जुजे जावन आसा एक भोव अपुरबायेचो मुखेली कित्याक आपलें जिवनच ताणें मुखेलपणांत घेतिल्लें. मुखेलपण खंय घेतिल्लें मोरयेच्या जिवना मुखार सावन व्हरच्याक ताचें मुखेलपण ताणें घेतिल्लें. कितें ताणें केलें हर एक कुटुंबा बोवा पुरबाय तरान जबाबदारी घेवच्याक जुजे आमकां एक आदर्श जावन आसा. तर आमची कुटुंबां बरें करूंक जुजेचे आदर्शपण आमी घेवया. आमची जबाबदारी आमी चेवया आनी त्या प्रमाणे जेजूच्या वर्त्या जननाक जाय जाली बरी तयारी आमी करुया. आमेन. मुखेलच्या भावान आनी भयणीनो आमचो भावार्थ एका निजा देवांतय आमी उसारुया. एकच देवाक सत मानता सर पददार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ता सत मानता. देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा परवी बाबा तावन तो जल्माला. देवा तावन देव उजवाड तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उपजलो करो देव. तो देवा तावन जल्माला ताका रसूंक ना. बापाच्या सैम बसो ताचेर सर वस्तू केल्या हाती आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडून बसत सर्गा तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यारी ओंकार मेळचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंच पिल ताका कुस्सा मारलो. ताणें कश्ट मारून सोंसलें ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुना जिवन जालो सर्गा चडलो आनी बाबाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसूब करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटकेक शेवटो आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन निप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समजरको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो केस पवित्र कथोलीक आनी दंत तोरी स्थापिल्ले देव सभे सत मानता. पातकांच्या बक्षणा खातीर
एक पवित्र स्थान आसा म्हण मानता आनी मेल्यांच्या आपण जिवनपणाक आनी सृश्टाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाळ भाव बेडीनो वापर तरान क्रिस्त येण्याच्या काळाच्या 11 आयतार आमी आसाव सम्या सांगात एक जावन आमच्या जिवान जियोंक ताणें दिल्या सर बरेंपण आमी वाखाणत आसतना अख्खी पवित्र सभा खरी थाय करून दी सर सरमापान आमचे काळजाची बरेंपण आमी सांबाळूंक आनी त्या प्रमाणे क्रिस्ताच्या वर्त्या येण्याक जाय जाल्लो तयाराय आमी करता आसतना आमची दिश्ट आमी घालया सर कश्ट जाल्या वयर निर्गतिका वयर कोण सकडी जायत्या आदाराक राखोन आसात गी तांच्या खातीर आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. सरस्वती देव तांचे संगत रावोन दी तांकां आदार दिवन दी तांकां कृपेन भरून दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन. आमेन. Sitaw Bapa O Dogo Waso O Sitaw Bapa Hiway na chikas Ami tuka सर्गीच्या राया आमची काणी भेटताव आज तुका मोगाची मोपसिताव बापा म्हणजे मगच्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पददा देवा बापा मानतात असले जामनो मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या एका पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर देव मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या मगळा बापा ह्या भेटेनर आमची काळजा मनान तुका समर्पित करता जी आमी तुका भेटयलेले ते सगळे तुज्या पुरवाचे काणीक जामकां निर्मी ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पद आनी सस्नाच्या देवा सरकळे आनी सत्य आमी तुका देन वासोवंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या अनाथ सौदरे मनशा गोळच्या रचन करतना तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारात धाडलो आनी तो विधेय जावन ह्या संवसारा आयलो आनी मनीस जावन शियलो आनी आपलेच कश्ट मरण आनी पुन्हा जीवन मरणा वरवीं नवें जिवीत आमकां लाभयलें त्या संतोषान आदार उल्हास सगळो संवसार आनी जरकीचो सताळपार निरंतर गायतात तुझे मुखार. Darbaraso सर्वेस पोतो सर्गानी संसार मला तुझ्या वैभवात सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय.
बापा खरंच तू पवित्र इथून सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रात्म्या धडून हे देणे पवित्र कर पण आम्ही मागताव जाऊन ते आमकां आमच्या समयांच्या क्रिस्ताची कोडू आणि रगत आपल्या कुशेन कष्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुम्ही समेज घेयात आणि गायात ही म्हजी कोड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परिचवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें ही तुम्ही समेज घेयात आणि हांदले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सश्टी करचे रगत पातकांच्या पक्षान मेळच्या तुमचे बसत आणि समेज मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा खरात. Bawarta sagot pergatuyan. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापाचे माणसांनी पुन्हा जीवनपणा समय भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडवांची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां पाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेची कोड आणि रगत सदल आम्हा समेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पयस सभेचो उगडास काड लियो आमच्या बगेन बापा सर आमच्या गोळी बापा ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो पर्व सदो मेल्यान ती त्या आमच्या भावणीची काकूत करी तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेजता तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर आम्हा समेजची दाय कर म्हण आमी मागता. क्रिस्तिणाच्या अकळेच्या इतर आमी आसां वापर पायतर आमच्या जिवान मुखार वचच्याक तुवें दिल्लो हर एक वाटो आमी बऱ्या तरान ती योजना संपूर्ण करच्या त्या वाटेर चलोवंक सको आनी तुज्या वर्त्या चननाक वापरपाची तारे करूंक आमकां तूं पाव कर. ओंकार मरे देवाच्या मयेत संगती भगवंत ताणें तुका मानवाल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर असीस साम फ्रांसीस साम पाद्रे पियो साम आंतोनी साम क्लारा बरोबर सचण्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गांव आमकां पाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन. सम्यान भोव मोगाचें प्रार्थना आमकां शिकयलां आपर बायतरान आणि वडा संतोषान ते आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आणि आमकां ताळ्यां पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सर्गींचे भाग आणि आमच्या सडोवनदार जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान तेला आमकां तुझ्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटे आणि सर आकातांतली वाटय कित्याक रासवडकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आणि तुजे कुशप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती समाधान आणि माय मोग
सदांच तुमचे चवे आसो. तुमचे सोय आसो. पांय मग असो संख्य जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप खातेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप खातेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप खातेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. भोव मोगाच्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो, पळया आमचो स्वामी ह्या संवसाराक विधेय जावन येवन कलते जिवन जियोवन आमकां त्या प्रमाणे जियोवंक व त्या शेगुणाची वाट दाखोवन दिलो जेजू असो. हाच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सौम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुजे कसुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Kanis muche duk atrekta ye Jesus kaळजान मोजा आशेन तुका सेवोंक रावता. बागोय आशा तारका मोजा आत्मा मोजो तुका नेता. ये जेजू आत्म्यान मोजा जिवाक मोजा भोगतान लागता. हे जेजू जिवान मोजा आत्मा मोजो दुखतान येता. हे जेजू आत्म्यान मोजा जिवाक मोजा भोगतान लागता. हे जेजू जिवान मोजा. जेजू म्हणा लागलो, जो कोण आपणाक कालतो करता ताका देव वर्त करतलो. देव तो कोण आपण वर्त म्हण मानून घेता ताणें खालतो जायचे पडटलें. प्रार्थया. सर्पदेदा आमच्या मोगळा बापान, तुज्या वर्त्या येण्याक आमी राखोन आसतना आमच्या दैनंदीन दिसांनी मांसां आनी रक्ताद्वारे तूं आमचे संगता एक जावन आसाय. आमचे जिवांत पोशीत करताय. चड आनी चड मापान व्हडा बरवशान जियोंक आनी तुका खरें सक्सीज आमकां निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर्पद्वेदा देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. बापरबाईचे ताराई तुमचे सलोन आसा मोगाच्या भाव आनी भयणीनो. देवाक आमी आभार मानया. क्रिस्तचे जनान आमच्या मदत जाता आसतना वर्त्या संतोषान आनी उर्बेन ताका आमी स्वागत करूंक ऐतीन जावन आमची काळजां मनां ताचे खातीर उक्तीन दवरया. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तारकाये बेगीन बेगीन मोळ बावली उतरून शी. तारकाये बेगीन बेगीन मोळ बावली उतरून शी.
उजवाडांत तूं हाडूंक आमकां आमची पातकां उतरून आलतोड सासणेक चिनी दाखोवंक पोलतोड मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मेरे आशीर्वाद दे आमकां जेजूच्या भोव पवित्र काळजां भुरग्यां तुज्या दे तुजे आशीर्वाद बगेन कुसाचे कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमेन